नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। लोकसभेचे वेंचणुकेची घोषणा। गोंयांत लोकसभा वेंचणूक तिसऱ्या पावण्यात 23 एप्रिलाक, निकाल 23 मायाक। 7 पावण्यांनी लोकसभा वेंचणूक। आयतारा सावन गोंयभर आचारसंहिता लागू। गोंयच्या 3 मतदारसंघांनी विधानसभा पोटवेंचणूक जाहीर। मांद्र्या, म्हापशां, शिरोड्यात 23 एप्रिलाक वेंचणुको। 28 मार्चा सावन उमेदवारी अर्ज। पोटवेंचणुकेचे उमेदवार 8 एप्रिलाक फायनल। लोकसभे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार तयार। उत्तरेत गिरीश, दक्षिणेत क्लिओफात। प्रदेश काँग्रेस रावल्या दिल्ली सावन ग्रीन सिग्नलाक। उसगांव पॅसेंजर बस आनी मोटारी मदीं समोरासमोर ॲक्सिडेंट। मोटारींतले 2 आगताक गेले। तिसरो गंभीर जीएमसीत। बसींतल्या 10 पॅसेंजराकूय लागला मार। करासवाड्यार सिग्मा लॅबोरेटरीक उजो। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला म्हणून दुबाव। फॅक्टरी वखदांची कोट्यांनी रुपयांच्या लुकसाणीचो अदमास। आनी शिरोडा मगोचो उमेदवार 15,000 वयर मतां काडटलो। पोटवेंचणुकेक जाहीर जातना दीपकाच्या बायक रॅलीन शक्ती प्रदर्शन। मांद्र्या खंय मगोचो उमेदवार 2 दिसांत थारता। लोकसभेचे वेंचणुकेची घोषणा 11 एप्रिल ते 19 मे मजगतीं 7 पावण्यांनी वेंचणूक। गोंयांत तिसऱ्या पावण्यार 23 एप्रिलाक। वेंचणूक आयोगान सांजे दिल्ली घोषणा केली। लोकसभा आनी विधानसभेचे निकाल बरोबर 23 मायाक। 28 मार्च सावन लोकसभेक उमेदवारी अर्ज घेवंक सुरू। 8 एप्रिल मेरेन उमेदवार फायनल। गोंयांतूय वेंचणूक आचारसंहिता आयतारा सांजे सावनूच लागू। First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April, fifth phase 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May. Am I clear now? And all countings without no need to say, but I am repeating 23rd May. Now the Lok Sabha state-wise details if you want, or otherwise I'll just tell you that in phase 1 there are total 543 constituencies, as you are all aware. Phase 1 is 91 in 20 states. In 20 states, phase 1 is 91 in 20 states. Phase 2 is 97 in 13 states. Phase 3 is Phase 1 is 91 constituencies in 20 states. Is it clear? Phase 2 is 97 constituencies in 13 states. Is it clear? Phase 3 is 115 constituencies in 14 states. When I say states here, it also means states and UTs. Phase 4 is 71 constituencies in 9 states. Phase 5 is 51 constituencies in 7 states. Phase 6 is 59 constituencies in 7 states. Phase 7 is 59 constituencies in 8 states. Announcement of general elections through the press note. The MCC for the guidance of political parties and candidates comes into effect from today itself in the entire country. VVPATs will be used with EVM at all polling stations in this election. लोकसभेबरोबर मांद्रे, शिरोडा, म्हापशा गोंयच्या 3 मतदारसंघांनी 23 एप्रिलाच्या विधानसभा पोटवेंचणुकांचे शेड्यूल जाहीर। पोटवेंचणुकोय 23 एप्रिलाकूच। विधानसभेचे निकाल 23 मायाकूच।
दिल्ली आयोगा उपरांत गोंयांत मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यानूय वेंचणुकेचें शेड्यूल पणजे जाहीर केलें. बीजेपी काँग्रेस धरून सरकाराचे युती पक्षूय पोटवेंचणुकेचे तयारीक लागले. युती पक्ष युतीन वेंचणूक लढटात काय एकला चलो ताचेर सगळ्यांची नजर. 28 मार्चासावन उमेदवारी, 8 एप्रिलाक उमेदवार फायनल. The notification will start on 23rd March. Nomination will start on 28th March. Last day of nomination would be 4th April. Scrutiny will be next day, 5th April. Last day of withdrawal is 8th April. Polling is 23rd April and counting is 23rd May. So this is going to be, as of now, the dates for both the parliamentary constituencies as well as all the 3 vacant seats of Goa Legislative Assembly, which is Mapsa, Mandre and Shiroda. पार्टीचे MP कॅन्डिडेट सेम आसतले न्हू सिटींग MP? हय सेम आसतले, कारण आमी इलेक्शन कमिटी नांव धाडटले. ती एक प्रोसेस आसता, तो प्रोसेस जाले की जातले. ओके. आनी बायपोलांचे दोग जाण जे काँग्रेसींतल्यान रिजायन जावन येयले ते आसतले? बायपोलाची जे आसता ती नांव धाडटले आनी सेंटर कमिटी आसली पोला खातीर, ती सेंटर कमिटी फायनल करतली. ओके. एकूच नांव वयतलें सिंगल न्ही, तशी आमी 2-3 नांव 2-3 नांव धाडटले सिरियल वायज. फर्स्ट प्रिफरन्स, सेकंड प्रिफरन्स, मागीर पार्टी सेंटर कमिटी डिसायड करता. एक 2-3 दिसान आमची गोंयची कमिटी जातली. 2-3 दिसांनी मागीर ते नांव फायनल करून वयर धाडटले. हय 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 हय. मांद्रे मुरली पार्सेकारान बंड करपाची तयारी केल्या. आयज तेजी मिटींग थंय कशें कितें हँडल करतले? आमी प्रत्येक कडेन आमचे कार्यकर्त्याच्या बळाचेरूच निवडणूक लढयता. बुथाचे कार्यकर्ते आसूं किंवा मंडळाचे समिती कार्यकर्ते, तेंचे हेतून आमकां फुडें वतले आनी सगळे कार्यकर्त्या विश्वासात घेवनूच आमी इलेक्शन लढयता. पार्सेकारा कडेन कितें उलोवणी चालू आहा आनी कितें ना? पार्टी स्तराचेर उलोवणी जाल्या, राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन उलयल्या, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या आनी कितें निर्णय तो जातलो. लोकसभेक तुमचो रोल कितें आसतलो MGP पार्टीचो? लोकसभेचे आमी 8 दिसांत ठरयतले आनी 2 बायपोल आमी सगळे आतां केंद्रीय समितीचे बैठक ठरोवन एक 5 दिसांक हांवें ठरयतले. ओके. आनी तुमी शिरोडेच्यान कॉन्टेस्ट करतले ते शिरोडेचे करतले? हय हय हय. 2 बायपोलान कितें करपाचें उरलां ते आनी लोकसभेचे तुमी 8 दिसांनी 8 दिसांक ठरयतले. लेट जालें तरी तुमी वेलकम करतात. बरें पयलीं अनावन्स जावपा जाय आशिल्लें तें. ओके. Especially by election, but still we welcome and we are prepared. आणि पूर्णपणे गोंयचे लोकूय तयार जाल्ले आसा हांकां घर धाडपाक. आनी कॅन्डिडेट कशे कितें? लोकसभेक तुमचे कोण कॅन्डिडेट आसतले आनी बायपोलांनी कोण कॅन्डिडेट आसतले? ते जातले आनी 4 दिसांनी अनावन्स जातले. आनी गेले मुखाल्ले 5-10 दिसांक सगळे अनावन्स जातले, क्लियर जातले. We welcome the election. We are going to contest both. See, आम्ही स्टँड कितें घेतलेलो, these bipoles are forced on the people unnecessarily. यांचे पळय नाच पळय हा न्हू, पॉलिटिकल नाच. हे पॉलिटिकल नाच हे सादोवपाक हे लोकांचे बायपोल हे करता. म्हणून आम्ही तो स्टँड घेतलेलो. बायपोल आम्ही पडचे न्हू, पण तरी पूण आम्ही विचार करता, कित्याक आमचे कडेन कॅन्डिडेट आसा. 1-2 कडेन तरी आमचे कडेन कॅन्डिडेट आमकां अवेलेबल मेळ्ळ्या. आमकां शिरोडा, म्हापसा. लोकसभा वेंचणूक जाहीर जाता थंय आसा. काँग्रेस ते पयलींच आपले उमेदवार ठरोवन तयार. उत्तरेत पक्षाचो प्रदेश मुखेली गिरीश चोडणकार जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान ॲडव्होकेट क्लिओफात आल्मेदाक उबो करपाचें थारता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण दोगांच्या नांवांक दिल्ली सावन केन्ना ग्रीन सिग्नल येता काय म्हणून वाट पळयतात. लोकसभा वेंचणूक जाहीर जाली. काँग्रेस पक्षान आपले 2 उमेदवार तयार केल्यात. 4 फावटीचो खासदार मंत्री बीजेपीचो खासदार श्रीपाद नायकाक आव्हान दिवंक काँग्रेसीन पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराक वेंचणुकेची उत्तर गोंयची तिकेट दिवपाचें थारायलां. गिरीश कित्याक? भंडारी समाजाचो चेहरो, क्लीन इमेज, उत्तरेचे काँग्रेस आमदार, यूथ काँग्रेस संघटनेचो तेंको, मायनॉरिटी मदीं लोकप्रिय आशिल्लो असो चेहरो. गिरीश केंद्रीय फुडाऱ्यांक लागींचो, तसोच AICCनूय ताणें काम केल्लें आसा आनी मायनिंग प्रश्न सोडोवंक जाव येता ताचो आधार. दक्षिण गोंयान ॲडव्होकेट क्लिओफात आल्मेदाक उमेदवारी दिवपाचें थारायलां. दक्षिणेन क्लिओफात कित्याक? मायनॉरिटी चेहरो आनी क्लीन इमेज, चर्चीक एक्टिविस्टांक सामको लागींचो आनी गोवा फौडांतल्या घटकांकूय क्लिओफात लागींचो. मायनिंग सुरू करप प्रदेश आनी केंद्रांतले बीजेपीक जमन आशिल्ल्यान बीजेपीच्या 2 खासदारांक मायनिंग वाठारांत प्रचार सोंपना. काँग्रेस उबी करता त्या उमेदवारांची स्कॅमाय नात.
4 फावटी खासदार बावूक एंटी इन्कम्बन्सी बादपाची शक्यता आहे. तातूंत मोदीच्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेले परफॉर्मन्स आनी इमेज गोंयच्या बीजेपी खासदारांक तितली एडवांटेज दिता ताचेर लोकसभेचे उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे निकाल. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. उसगांवां पॅसेंजर बस आनी एका मोटारीच्या एक्सिडेंटात 2 जाण आगताक गेले. मोटारींतल्या तिसऱ्याक बरोच माल लागला, ताका जीएमसीत घाला. एक्सिडेंट समोरासमोर. मरण आयला तो एकलो उसगांव प्रतापनगरांतलो 25 वर्साचो लॉरेन्स गोन्साल्वीस. दुसरो तरणाटो सुनील नायक पालवाडा उसगांवचो. बस वडाकडच्यान तिस्कार येताली. बसींतल्या 10 पॅसेंजरांक खंय माल लागला. तांकां फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत घाल्यात. थोड्यांक दारबांदोडा पीएचसीत उपचार करूंक धाडले. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. करासवाडा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या सिग्मा लॅबोरेटरींत आयतारा सकाळीं उजो लागलो. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसूये म्हूण दुबाव. फॅक्टरी वखदांची. दनपरां म्हणल्यार उजो आटापा हाडूंक फायर ब्रिगेडी धडपडल्यो. 5 फायर ब्रिगेडी लागल्यो, तरी उजो आटापा येना. नेमकें कितलें लुकसाण जालां तें मात कळिल्लें ना. कोट्यांनी लुकसाण जालां आसूये असो अदमास. करासवाडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सिग्मा लॅबोरेटरीज फार्मास्युटिकल कंपनी आहा तिका दनपरां वचून उजो लागलो. उजो कसो लागलो कांय हें ना, पूण तो चड करून शॉर्ट सर्कीट जाला आसतलें. तातूंत भितर तेंच्यांनी नवीन प्लांट तेंचो ते प्लांटाचें काम आसलें आनी तें ऑलरेडी रेडी जाल्लें काम आनी ह्या 15 दिसांनी ते सुरू जावपाचें आसलें. ते वर्कर सांगतात ते हितून. पूण ते उजो लागलो आनी सादारण ते मशिनरी आनी हें धरून कोट्या वयर रुपयांचें सुमार लुकसाण जालां. Immediately आमी कॉल स्पॉटार येयले तेन्ना the pharmaceutical is ground plus 2 floor structures. Ground floor there is machineries, okay, then on the first floor there were air handling units, and on the second floor is a documentation and a canteen. First floor it was completely involved in fire. About 13 air handling units were totally gutted in the fire. Okay, about 4 LPG cylinders which were inside were removed and brought out safely. Okay, what we managed to save is on the ground floor and on the second floor. But they had brought this 13 air handling unit, new air handling units they had brought, plus they had brought electrical panel which is totally gutted in the fire. The loss, we have asked them for the loss. They are saying that they will prepare the report and give us. शिरोड्या मोगोचे उमेदवाराक 15,000 वयर मतदान जातले. मगूच जिखतलो. शिरोड्याचो मोगोचो उमेदवार आनी अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराचो दावो. बोरये शिरोड्या मगोन बायक रॅली काडली. मांद्रेची उमेदवारी कोणाक दिवपाची ताचेर 2 दिसांन निर्णय जातलो आनी मांद्र्या मोगोचो बरो उमेदवार आसतलो म्हणून दीपक सांगता. मोगोच्या रॅलीन बोरये शिरोड्या मात बरेच ट्रॅफिक कंजेशन जालें. पोटवेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जावपाचे दिसाच मोगोन शिरोड्या बायक रॅली काडून आपलें शक्ती प्रदर्शन केलें. मांद्र्या खंय उमेदवार 2 दिसां भितर थारता. पक्षान शिरोडा मतदारसंघात पोटनिवडणूक लढोवपाची ठरयल्या आणि आज सांजे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही पोटनिवडणूक जाहीर करता तेन्ना त्याच्या पूर्व हेचेर आमी आज शिरोडा मतदारसंघातले सगळे कार्यकर्ते एक कडेन जावन आमी आज आमची रॅली काडटा मोगो पक्षाची. मोगो पक्ष ही निवडणूक जिखतलो
आनी फुडें लोकांच्यो अपेक्षाय बी फुडें पूर्ण करतलो अशी ग्वाही दिवन आमी आज ही पोटनिवडणूक रॅली काडटा. मांद्रेच्या संदर्भात फाल्यां परां आमी डिसिजन घेतात आनी आमचो चडांत चड करून बरो उमेदवार थंय आमी दितले. कितली मत हे जातले म्हणटा तुमी शिरोडा मतदारसंघात आयची रॅली पळयल्यार 15,000 वयर मतां ही मोगो पक्षाक पडटले आनी मोगो पक्षाक मोगोचे बायक रॅलीन बोरये शिरोड्या वाठारांत मात बरेच ट्रॅफिक कंजेशन जालें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयचे फेणये इतलोच हुर्राकाचोय ब्रँड जाला. गोंयकाराक हुर्राक, भायल्यांक तो जंगल ज्यूस म्हणून सेल. हुर्राकाक डिमांड भरपूर म्हणून काजूकार सांगतात. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी हे दिसांनी हुर्राकाचो वास घमघमता. मात ह्या सिजनांत शी बरें पडलें खरें, मात दवा चवर करपल्ल्यान काजूचें पीक पडलां. ते भायर काजूंनी मानाय मेळपूय हालीं सामकें कुस्तार. खासा रिपोर्ट. डिमांड खूब आहा कित्याक हे उदक आमचे गोंयकारांचे सामकें नंबर 1 ड्रिंक लायक. सो बायले येवन कस्टमर बी येवन घेवन वयताय. नॅचरल आल्कोहोल कांय तितून आमकां मिक्सिंग बी कांय ना. सामकें कितें रोस मेळटा तेजो काडटाय आमी पियो. सद्या आतां 2000 कॉर्ड्स दिलाय उदक, दॅट इज 18 बॉटल्स. आतां मुखार मातशें इल्ड समज चड जालें जाल्यार आनी मातशें देंवयतलो. आनी पयलीं आमी पांय आसतना पांयान मोडटाले आनीक अशें रास बांदून चिवड हें करून हातो दोन रोस काडटाले. सो तेन्ना तो एक्सपेंडिचर लेबर बी मेळटाले आनी एक्सपेंडिचर चड जातालो. सो आतां मशीनां घेतलें, काज मोडपाचें मशीन हाडलां, इवन प्रेसिंगाचेंय मशीन हाडलां आनी आतां फास्ट जाता. पूण लेबर मातशें मेळपाक हें जाता कुस्तार. ह्या वर्सा शी आनी दवाक लागून काजीचें उत्पन्न कमी. सो द इयर बिफोर लास्ट यील्ड एकदम चड जाल्लो, बरो जाल्लो. लास्ट इयर उणें. सो हे फावटी स्टार्टींग ओके, पूण काजूंक म्हणजे ते दोवाचे कोरपुले तेश कोन्न यील्ड उणें जातलो सो दिसता. आनी मुगे आहा एरिया अबावट 1 lakh. इट्स फॅमिली प्रॉपर्टी, बट हांव सद्या चोयतां. Because all the other brothers are one is abroad आणि आनीक भाव MPT हा आनी सगळे. सो हांवची भाटाचे सगळे हांवची चोयता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.